सुम्या तुझ्या नावाला मी सांगाता मिळ्या सुतूस पुरी खालसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरंभा सुगी जीवा तुझा आम्ही बघिता सुम्या जेजू ख्रिस्ता चढवून दारा मुखाराम सुर तुझ्या हरकादिका रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्यान कुसाच्या मोलाता जिवीत दिलां सुम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष पुरी खालसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरंभा सुगी जीवा तुझ्या आम्ही बघिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो बाळका जेजुताई भोवमुगाच्या भावांनो आणि भयणींनो पोरूंच्या वर्सा 2022व्या वर्सा फेस्ताक नव्यान आमी सुरू केलें बहुशा 1 वा 2 दिसांचें नव्यान जालें मागीर नव्यान बंद करी जाय पडलें कोविडाक लागून लॉकडावनाक लागून आनी स्पेशल ऑपरेटींग प्रोसिजर्स SOPक लागून आनी उपरांत एका सान्न म्हणल्यार बरें निर्धार घेवन सगळ्या नव्यानाचे दीस करूंक जायनासतना घडयेल म्हणल्यार बरी फेस्त आचासून सोडलें ती पोरूंची परिस्थिती हांव इल्लें इल्लें बेन सुरू जालें परतून येता म्हणून पूण देवान आमकां राखलां देवान आमकां सांबाळ्ळां जेजू भटकान कुशी वेल्या हांव हें फेस्त आमी गड्डलायन आचारचें जाय म्हणून आनी त्या देखून आज हांव नव्यान सुरवात जाता 9व्या वर्साचो 2023व्या वर्साचो पयलो ब्रेस्तर आज आनी ह्या वर्सा आमी करचें पयलें नव्यान मात्र न्हय आसता दाबाजेक वार्षिक परबेचें पयलें नव्यान आनी पयल्या नव्यानाचो दीस हें मीस हें नव्यान भक्तीपणान भेटोवंक भक्तीपणान करूंक आमची पातकांत आमी ओळखून घेवया देवा लागची आनी एकामेका लागच्या बक्षांनी मागया आनी नितळ काळजान बलिदान भेटोवंक फुडें सरया हांव पातकी सर्तुवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची एकाकोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया कादूत सुमिया कादूत Krista कादूत Krista कादूत सुमिया प्रार्थुया
कणवळ्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुझे परजेचे सडवण अजपाने तुवें सुरू केली. ह्या बावर्तांत आमकां तुज्या सेवकांक तेर कर आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलोवन बसयलेल्या वैभवाक आमी पावाशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वाचप सान पावलांत गलतकारान बरयलें पत्रांतलें वाचप. निजाकी तुमी समेस्त बवार्ता मारिफात जेजू क्रिस्ताची एकवटान देवाची भुरगीं. पवित्र स्नानावरी क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या पोडा जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वातंत्र्य, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमच्या मध्ये ना. तुम्ही समेस्त जेजू क्रिस्तांत एक आनी तुमी क्रिस्ताचे वयवीं जाल्यार तुमी अब्रामाची संतत अशें बसवणे प्रमाणे दैजाची वरिस्तारी तुमी. देवाचे उतार हे देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. संतोषान प्रितुमे सोम्याक स्तुति गीता गावून ये ताची समोर. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. सर्वेस्पोर देव म्हणून जणा जाया आमी सरता सोलो ताका वंदिया. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. सर्वेस्पोर आमचो देव कितलो बरो काकुळदार सदांकाळ विश्वासी खरो. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. हालेलुया 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 हालेलुया. ये पवित्रीस आमका उदेला ये या तुम्ही जनानो सोम्याक आराधन करा. आज संसारी एक प्रकाश फांकला. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोमे आसो जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया सामारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियोवंक केल्लें उदक दी. ताचे शीस खांड मोला घेवंक म्हूण शहराक गेल्ले. तिणें म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव एक सामारियाकार, तर तुवें म्हजे लागीं पियोवंक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी सामारियाकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातुल्लो. तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोवंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. तो ताचीं भुरगीं बाळां आनी ताचीं गोरवां पसरां हेच बांयचें उदक पियेल्लीं. तस जाल्यार पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो काय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तान येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वळटलें. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना. देवाचें उतर हें. बाळका जेजू थंय बोमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 2023 ह्या वर्साच्या फेस्ताचो संदेश दुसरीच वाट धरून ते फाटीं गेले. फेस्ताचो विशय दुसरीच वाट धरून ते फाटीं गेले. ही उतरां आमकां खंय मेळ्ळीं वा खंयसर मेळटात? माथेवान बरयल्ल्या सुवार्तेंत अध्याय 2 आनी वळ वाक्य 12. उदेंतीचे ज्योतीश बाळकाक नामान करूंक म्हूण गेल्ले वाटे हेरोद रायाक मेळ्ळे आनी हेरोदान सांगलें, बाळकाची सोदनां करा आनी तुमी फाटीं येवन म्हाकाय सांगा, हांवें वचोन ताका आराधन करी जाय. पूण हेरोदाचो विशय कितें आसलो? त्या बाळकाक लागाड काडूंक, जिवेशी मारूंक. देखून दुतांनी तांकां सांगलें, दुसऱ्याच वाटेन तुमी फाटीं वचा, हेरोद रायाक मेळनाकात. आनी देखून माथेव थंयसर तो बरयता, तांणी येल्लें, तांणी दिल्ल्यो काणिको आनी ताका आराधन केल्या उपरांत हें सकट जाताच दुसरीच वाट धरून ते फाटीं गेले. खंयची ती दुसरी वाट? देवान दाखोवची वाट एक, मनशान दाखोवची वाट आनी एक. मनशान आनी हेरोदान वा इतर मनशांनी तांकां सांगली वाट आनी त्या वाटेर ते फाटीं गेल्ले तर व्हडलें अनाहत घडतें. ती वाट वायटाची,
ती वाट हिंसेची, ती वाट मरणाची, ती वाट त्या बाळकाक लागाड काडची. दुसरी वाट ती वायट बरी, ती देवान वेंचून काडली, ती देवान दाखोवची, ती वाट जीव राखची, ती वाट बरें करची, ती वाट साल्वां सावांची. देखून ते दुसरीच वाट धरून फाटीं गेले. तशेंच मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ही वाट आमी पोरण्या सोल्याची वाट आनी नव्या सोल्याची वाट म्हणून एक विश्लेशण करयेत. पोरनो सोल्लो आमकां शिकयता दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, म्हणजे फारीकपण काण घे. तुका वायट करतल्याक तूंय वायट कर. तुका कोणेय मारल्यार तूंय पाटी चार मार. पूण नवो सोल्लो शिकयता ती वाट दुसरीच वाट. दोळ्याक दोळो न्हय, दांताक दांत न्हय. तशें जालें जाल्यार आज कोणाके दोळे आसतनात, हांगासर कोणी आज गजर आसतनात, आनी दांतांक दांत म्हणलें जाल्यार कोणाके आमकां जेवंकी जातना आनी आमची तोंडां दुसरींत दिसती आसलीं. देवा करगा आमी सगळीं नव्या सोल्याचीं मनशां आनी नव्या वाटेर दुसऱ्याच वाटेर चलचीं आमी जावन आसा. ती दुसरीच वाट खंयची? जेजून म्हळें हांव जावन आसा वाट. आनी हांवच वाट, हांव सत, हांव जिवीत. तर सत आनी जिवीत दिवची आनी दाखोवची वाट जेजू, ती दुसरी वाट. त्या वाटेन आमी गेल्यार आमी दुसरीच वाट धरले बरी जाता आनी देवाची खरी भुरगीं जावन जियेता. जेजूची खरी भाव भयणी, जेजू बाळकाची खरी भक्तेकां आमी जावन जियोंक आमकां साध्य जाता. भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव म्हूण पयलें नांव पडलें खंयचे कडेन? अंत्योक शहरांत. ते धर म्हणसर तांकां कितें म्हूण आपयताले? फॉलोवर्स ऑफ द वे, वाटेचे पाटलावदारी म्हणून क्रिस्तांवांक आपयतले. तर आमी क्रिस्तांव कोण? वाटेचे पाटलावदारी. खंयची वाट? जेजून दाखोवची ती दुसरी वाट. फारीकपणाची, रागाची, द्वेशाची न्हय, बोगसण्याची, मोगाची आनी एकामेकाक आदासून सुदासून वरची ती दुसरी वाट. आमी त्या वाटेचे पाटलावदारी जावन आसा. आनी 9 दीस आमी हे नोवेन करता आसतना ताची ह्या वाटेची विविध रूपां आमकां हांगासर विवसितले आनी ताका पूरक जाल्ले जायते विशय आमकां मेळटले. त्या देखून त्या वाटे विशयांत आतां हांव सडीत उलोवंक वचना. इतलें पुरो एक सामान्य पाठ थळ ह्या दिसांनी आमी नियाळच्या विशयांक लागून. आनी आयचो ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाचो विशय आसा तुमी जेजू क्रिस्त थंय एक. तुमी जेजू क्रिस्त थंय एक. हाच्या पयल्या वचपांत गालात बरयल्लें आमी आयकलें. तुमी क्रिस्ताक नेसल्यात. यू हॅव पुट ऑन क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताक तुमी नेसल्यात. त्या देखून तुमचे थंय आनी कसलोच भेद वा व्यत्यास ना, थंड नात, पंगड नात. तुमी सगळे क्रिस्त थंय एक. दुबळो आनी ग्रेस्त, शिकपी वा अशिकपी, जुदेव आनी ग्रेक, दादलो आनी स्त्री, हो संबंध हो व्यत्यास करूंक ना. सक्कड देवाची भुरगीं आनी त्या देखून सक्कडान तुमी म्हजी जेजू क्रिस्ताची भाव आनी भयणी. तुमी जेजू क्रिस्ता थंय एक जावन आसात. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी आतां आयकलें सामार्याकार स्त्री थंयसर उदक ओडूंक गेल्या. तिच्या गरजेक तिका, तिच्या घरच्यांक, तिच्या जनावरांक जावं बरो. जेजू थंयसर बसून आसा. शिस्नांत शहराक गेल्यात कानडोंक म्हाका पियोंक उदक दी म्हणटा. अजाप, अजाप त्या स्त्रियेक. हांव एक सामार्याकार, तूं एक जुदेव आनी जुदेव जावन तुवें म्हजे कडेन उदक विचारचें? आमच्या सन्निवेशाचें ह्या मारांच्या खोरकार मनशा व्यक्तीन बोटां लागीं, रामणा लागीं
पिवच्या उदक विचारले बरी ब्राह्मणान विचारले ब्राह्मणान उदक विचारले बरी आणि तांकां अजाप हे ब्राह्मणांचे हे ब्राह्मण उसल्या कातीचे जातीचे म्हजे लागीं उदक विचारतात सदां हो अनुभव मुखाच्या भावन भयणीनो त्या समार्यागाद स्त्रियेचो कित्याक सुवार्ते आयकलें जुदेवांक आनी समार्यागारांक सारकें वचन नातल्लें तांकां एकामेका पंक्ती संपर्क नातल्लो म्हणून ब्रॅकेटांत माथ्यो सुवार्ता लिखतना बरयता संपर्क नातल्लो विचारलें ताचो अर्थ जेजू चिंता आमी सगळीं एक आमचो देव एक त्या देखून तूं आनी हांव विंगड न्हय आमी देवाची भुरगीं हांव देवाचो पूत तूंय देवाची धूव आमी एक आमचे मदें व्यत्यास ना भेदभाव ना थंड ना पंगड नात म्हणलें सत ह्या दुसऱ्या वाचपान आयच्या सुवार्तेंती आमकां आयकोंक मेळटा तर विशय सगळो स्पश्ट जालो आमकां न्ही गे विशय सगळो स्पश्ट जालो वाचपाचो नियाळ जालो फुडें या फुडें वचून आमचो नियाळ करया देखूनच आयचो सत आयच्या वाचपांनी देखून आयचो विशय तुमी एक तुमी सक्कड एक जेजू क्रिस्ता थंय तुमी सक्कड एक वांटे करची ती एक वाट वांटे करिनासतना सांगात हवेची ती दुसरी वाट कुटुंबांत आमी सांगात आसावंगी बा कुटुंबांत ती थंड आसात पंगड आसात हांव त्या पंगडाचो डॅडी कुशीचो हांव ह्या पंगडाची मम्मी कुशीची अशें पंगड आसात की वा घर कुटुंब सदां अर्धे जाल्ले बरी वर्टिकली डिवायडेड म्हणटा आमी तशें कांय आसा की आमच्या घरांत दोन पंगड आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदें अशें कांय घडटा की एक वाट ती दुसरी वाट आनी एक तशें कालेंपणी आसा की चिंतूंक विचारूंक विश्लेशण करूंक हो नोव्याचो पयलो दीस आमकां आपयता कुटुंबांत आमी सांगात आसा की वा वांटे फांटे आसात आस्तेक लागून ही म्हजी आस्त हें म्हाका हेजें ती तुजी आस्त तें मात तुका अशें कांय आसा की कितलेशे फावटी भावानो आनी भयणीनो सदांय मिसाक येवची सदांय बरें भक्तीपणां धाडची बरी मनशांच खाली एक फीट 2 फूट जाग्या खातीर झगडची कितलीं जाणांत एक दाखलो मात्र हांव तुमकां दिवंक कशी वता तो म्हज्या कुटुंबांतलो म्हाका म्हजी व्हडवी उलोवंक न्हय म्हजें श्रेश्ठपण सांगूंक न्हय पूण आनी एकल्याचें कोण म्हूण सांगता थोड्या तेंपा आदीं आस्तचे वांटे जायचे म्हण जालें तें जायचें आसा तातूंत कांय झगडें जावना वांटे जाल्यात पयलेंच जाल्यात पूण मागीर परत दुबाव कित्याक म्हूण सांगल्यार सबार वर्सां आदीं ह्या थोड्या वर्सां आदीं तुमकां कळीत आसा आमच्या ह्या मंगळुरांत दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत गेणीक आमी आसताले हांव आनी धनी आसतालो आमचो धनी हांगाचो कोडयाळचो कांगनाडीचो आनी म्हजें घर बोंटोळ फरला तुमी जाणात थोडे म्हणी थंयसर आमकां ताची आस्त आसली आनी हें बैल हो गादो हो घोडो हो हें इतलें हें तुका हें तांकां हें तुका हें ताका अशें 8-10 जाणांक कुटुंबांक जागो वांटे करून दिल्लो तो व्हड सोमार रेकॉर्ड्स खंय आसात वोय कोण्याक घाल्या या गड कोणें घाल्या कोणाक घालूं ना 10 वर्सां 50 वर्सां 70 वर्सां 80 वर्सां अशें आदीं जावन तो जागो इतलो मोजो गुड्यार इतलो बैलांत इतलो आनी बेटांत इतलो म्हणून तशें आमी आमचो म्हूण सागोड करून आनी तांतल्यान कितें पिकता तें काडन वा पोस करून साक करून आसलें हांव एकच पडी शेजारी जो सांगता आमचो जागो तुमच्यात आसा कितलो मस्तू सदां काल्लो एकरो जागो 24 सेंट आनी हें आयकून आमकां अजाप हें खंयच्यान मेळ्ळें ना आतां पुरो मोबायलान पुरो फीड केलां आतां पुरा सर्वे करचें पुरो मोबायलान डिजिटल फिडींग तें कोण कशें करता तें आमी फीड केल्लें बरें आसता खंय अशें जालें पूण भावानो आनी भयणीनो असलो प्रस्ताव आयिल्ल्या वेळार त्या आयतारा तें भोवशा कांय
जुलय ऑगस्टांत या सप्टेंबरांत त्या वेळार वांजे लायलो एका आयतारा जेजू कडेन वचून एकलो म्हणटा सोम्या म्हज्या भावाक सांग ती वाट आस्त वांटेकरन आमकां दिवंक सांग आळसेबा तुमचे मदें निती करत म्हाका कोणें केला म्हणून जेजू जाप दिली तो वांजेल आयलो तो वांजेल आयकून म्हज्या भावाच्या मथीक गेलें आतां आज आयिल्लो वांजेलच आमच्या ह्या कुटुंबांत आनी आमच्या शेजारांत आतां हो एक विशय जावन गेला आस्त म्हजी आस्त आमची आस्त तुमच्यांत आसा तुवें सोंडी जाय देवाच्या उतार म्हज्या भावाक अशें लागलें की वचून सक्रामेंता मुखार सुमार वेळ बसलो खंय आनी म्हणलो आमी जाणाव इतलीं वर्सां आसलो तो जो आमच्या नांवार आसलो जागो कोण म्हणी दिवंक तयार आसात की आतां रेकॉर्ड दाखयलें म्हणून रेकॉर्डान दाखयलें जाल्यार आमी तितलें झगडें करता तें तुमकां कळीत आसा क्रिस्तांवां मदें सयत अशें घडटा तूं खंय व्हरता पळयता तुवें खंय तावन तें रेकॉर्ड केलें कशें केलें कोणा पयशे एका वयले अशें म्हणून कोर्टीची मेळटा चडटा हांव म्हज्या भावान वचून सक्रामेंता मुखार बसून मागणें केलें गे हें बारीक कश्ट जाता सोम्या पूण जर तें म्हाका फावो आमकां फावो जाल्यार तें आमकां मेळोवन दी तें जर तर दुसऱ्याचें जाल्यार तें तांकां वचोन दी हाचे तावन म्हाका जावं दी म्हज्या कुटुंबाक जावं दी ह्या म्हज्या भुरग्यांक मागीर फुडें कसलोच नश्ट वा अन्याय वा उपाद जावचे नाकात म्हणून ताणें मागणें पूण तें धैर्यान स्विकार करूंक टेन्शन जायनासतना तें एक निस्वार्थ आनी कांयच लब्ध नासतना तें सोड दिजे म्हूण जाता जाल्यार तें सोड दिवंक म्हाका बोल दी म्हणून ताणें मागणें गे आनी थोड्याच दिसांनी सर्वे करचे आयले पातयेतात वा पातयनात ते 26 सेंट जागो काल एकरो दुसऱ्यांक गेलो म्हजो भाव वगेस रावलो एका फिटाक 2 फीट जाग्यांक आमी झगडें करता ह्या घडीत आतां तो म्हजो भाव म्हणून हांव ताचे वडवेक उलयता म्हणून तुमी हांगा चिंती नाकात अशें करूं की साध्य जाता अशें करूं की साध्य जाता देखून हांवें विचारलें आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी वांटे फांटे जातात की आमी सगळीं एक म्हणटा न्हय आमी आनी एक बरें गोंयच्या भाशेंत आसलें खंतार आसा जेजू संगी आमी एक आमी सगळीं एक जेजू आमचो व्हडलो भाव आमी सगळीं एक अशें तें खंतार म्हूण धरून येता आमी सगळीं एक जेजू आमचो न्हू खंतार करूंक सुलाभ मागणी म्हणूंक सुलाभ आमकां एक कर म्हणून परतूंक सुलाभ पूण असलें गणित येता आसतना मस्तो कश्ट मतात देखून हांवें विचारलें आमच्या कुटुंबांनी वा आमच्या शेजारांतय असले वांटे फांटे आसात की विचारचें हांवें उदका खातीर दोऱ्या खातीर वाट्या खातीर कितले पोटी आमचे तें भेदभाव जावन झगडी जावन आमी विंगड जायना गे थर भेद जायनात गे आमी एक जाता गी वा 2 जाता आमी वाट धरची वाट खंयची एक वटाची वा देसपाट करची हें विचारूंक हें चिंतूंक आज आमकां अवकाश आमच्याच मंगळुरांत भाव न्हू भयणीनो प्रत्याजोरी आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत आमी कितले आमी सक्कड लोक आमी जात मत भेद नासतना कितल्या बऱ्यान जिवन नातल्या गी या आतां हांवें थोडे कडेन हळ्ळे न्ही आमी इतलें बरें जिवन नाव गी कितलेशें बऱ्या रितीन आमी अशें जियेनाव गी पूण आतां कितें जाता आनी थोडो उल्लेख हांवें पोरूंच्या वर्सां हांगासर केल्लो भेदभाव नासतना आमी बऱ्या तरेन जियेव आनी हांवें सांगलें आमगेर म्हज्या घराक कशीं मारांची येतालीं संतोशान जेवतालीं आमच्याच बशेर जेवतालीं आनी बोम्मी म्हणलें एक आजी आसली म्हणून हांवें पळोवन सांगलें थोडे आमकां उडास येवंक पुरो म्हाका तेन्यांत न्हयचें म्हणलें आतां ताका 9 आनी 5 वर्सां आतांय इतल्या संतोश जाता आमगेर येता आमी तांगेर म्हजे भाऊ भयणी तांचेर काल मेहंदीचे कार्यक्रम 1000 आसल्यार येतात बसतात जेवतात सक्कड करतात जात कात मतभेदिसो वेगळ्या सार थंयसर ना आमी
इनवाच्या घरा गेल्या कोट्टीगे इटू कोरी सुक्का खायनावंगी खाऊन नतल्यांगी मापल्याने केल्ली बिर्याणी बरी जाता नेचर बरें जाता म्हूण ताणें दिल्लें वा तांच्या घरांतल्यान हाडून खायनातल्यांगी वा बामणांचेर ब्राह्मणांच्या घरा बरें करून रुचीक रांदवच्या रांदप रांदतात आनी तें तांचे सांगता आमी जेवले नावंगी अशें पुरो घडटलें तर आतां कालें जालां भावानो आनी भयणीनो आतां कित्याक अशें घडना काल हांव कुंदापूर कोटेश्वर फेस्ताक गेल्लो थंयसर आमी पाद्र्यापरी जेवच्या जाग्यार आनी थोड्या पाद्र्यापाचें जेवण जालें थोड्या पाद्र्यापाचें जावन वतलें त्या गांगी 4 जाणां हिनवांची आयलीं स्त्रियो न्हेसून कोण फादर ते म्हणून हांवें विचारलें आमच्या फादर सिरला लागीं तांचो तो फिरगस बिगार तो म्हणलो आमची शेजदारची तांकां हर एक वर्सा हांव पळयतां पाद्रपाच्या घरा फिरगजेच्या फेस्ता दिसा हिनवांची भाव भयणी येवन पाद्रपा सांगता बसोन जेवतात कितलो संतोश जालो म्हाका तांकां लागून आनी ती ते 6 जाणां आयलीं जाल्यार तांकां जेवण जाय जालें जाल्यार म्हाका मेळना जाल्यार उण्णी जालें तितलो संतोश म्हाका जालो एका पाद्रपाच्या घरा शेजारां ती आमच्या इगेच्या मुखारच आसात हांव तांकां केदाळ्या पळयतां कितलें बरें जालें न्ही आयकोंक ती आमची फिरगस घरां म्हणलो म्हणलो हे जाय थोडे पटी विचारचें खंय तुज्या फिरगेचे कितले जाणां कितले कुटुंब आसात 200 आसात 200 क्रिस्तांव उरले 600 700 आसात उरल्या जाती खातीची उरल्या धर्माची ती कोणाची मागीर त्या देखून आमच्या बिस्पान पिटर पावलो सल्डाना हाणें त्या दीस ताका बिस्प जावन कॉन्सेक्रेट केल्ल्या दिसा म्हणलें कितें हांव बिस्प हांगाच्या कातोलीक क्रिस्तांवाचो मात्र न्हय हांव सगळ्या मंगळूर देशाच्या आसच्या हर एका लोकांचो म्हणून बंधुत्व म्हणलो शब्द ताणें वापरलो बाबानो आनी भयणीनो कितलें बरें न्हय गे आनी एक गजाल हांगाच्या बोंद देलांत घडली गजाल परचें 9 वर्स कशें आचरण केलें ताणें जाणात तुमी क्रिस्तांवची कोंगण्यांची मापल्यांची आनी हेर जातीची तेणे लागीं आसली सगळां सांगाता येवन सांगाता ताणी बरें रांदचें रांदप रांदलें की आनी सगळां ह्या क्रिस्तांवच्या घरा 9 वर्साचें जेवण जेवलें ही घडली गजाल हांगासर बोंद देलांत तें आमच्या एका पाद्रापाच्या घरा बाबानो आनी भयणीनो आसा दीस जाल्ले खंयचें ना हें सकट साध्य आसा हाका आमी दुसरी वाट तरी जाय आमी सगळीं एक म्हणलें चिंताप एक म्हणलो मनोभाव आमचें तें हे जाय 8 दोनची दिनां म्हणून म्हणलें आनी तसलें त्या दीस 8 करचें पुरा खाणां हिंदुवाच्या घरा रांदता आसतना तें फेस्त करता आसतना आमी येता थोडे पटी येता आनी गेल्यार बारी बरें पूण जायते कडेन जालां खालें भावनो आनी भयणो म्हणून सांगल्यार थोडे मुखेली राजकी मुखेली थोडे थंड करून तांच्या राजकी फायद्या खातीर आमची मोनां तांणी दुस्पटायल्यान पूण तुमी जर तर आदीन तावन हें करनासल्यार आनी कितें करा आमी तें करया कशें बघता तुमकां आमी सांगचें सारकें म्हूण बघता गे वय म्हूण बघता गे तकली म्हूण आलया वय म्हूण बघता न्ही गे वय तातूंत आनी एक चिंता नाका सस्पिशन दुबाव ताका तांणी केलें हाका तांणी केलें ते मुखेल्यांनी वयर बसून मायकार उलयतले मात म्हणचे आमच्या शेजारचे तशें आमकां म्हणनात ती बऱ्यान आसतात आनी आमी तांचे बऱ्यान आसा जाय म्हण तांची खुशी त्या देखून असलें करूंक आमी प्रयत्न करया आमी कशें येदोळ जिवन असल्या तसले मनोभावान त्याच मनोभावान आनीक बऱ्या रितीन जिवंक प्रयत्न करया फ्रatelli tutti सगळ्या आमी भाव भयणी म्हणून पापा फ्रांसिसान एक विश्वपत्र 2-3 वर्सां आदी दिल्लें आनी तातूंत ताणें सांगची तोणी उतरां ची दिवन आयकयात हांव ती वाचतां कित्याक बोरोच्या तर लात्या भाशेन वा भाशेन उपरांत इंग्लिशां तर्जुमो करून पोर्तुगीज कोंकणी तर्जुमो करतना भारी कश्ट जाता आनी आयकून तिके जिखून धरून ते कशें कश्ट तरी आयका वेगवेगळे धर्म हर मनशे व्यक्तीक देवाची भुरगीं म्हणून मोग दितात देखून ते भावपण आसा करूंक आनी समाजांत नीत राखूंक योगदान म्हणजे कॉन्ट्रिब्युशन दितात भारताच्या बिस्पाच्या उतरांनी सांगचे तर अंतरधर्मी संवादाचो इरादो इश्टागत शांती आनी समाधान स्थापचो आनी आत्मीक आनी हे सत आनी मोगाच्या स्पिरिटान वणसो हो जावन आसा उद्देश प्रमाणे काळजान देवा पळयणारी खऱ्यानीच भाव भयणी म्हणून वळखूंक आदार दिता म्हणून पापा म्हणटा
आनी मुंदारून क्रिस्ती आपणेपणा विशयांत क्रिश्चन आयडेंटिटी हाच्या विशयांत उलोवन पावता. हेर धर्मांनी देव वापरता त्यो वाटो पवित्र सभा उखोवन धरता आनी त्या धर्मांनी जें कितें खरें आनी पवित्र आसा तें तिरस्कार करिना. आमकां क्रिस्तांवांक घन आनी भावपण उमाळची जर क्रिस्ताच्या सुवार्थेंत आसा. क्रिस्तीची ताप आनी पवित्र सभेच्या कामाक आनी संबंधाक दिल्लें उंचलें आमचें स्थान पेल्याच्या पवित्र मिस्तेराक फूड करूंक आनी सगळ्या मनशा कुळाक मनशा कुटुंबा संगी जेराळ संबंध आसा करूंक एक मिसांव बरी त्या रेतावन येता. आनी जायत्या क्रिस्तांवांक ह्या भावपणाच्या पैनांत मरी एक आवय आनी देख. ज्या देशांनी हें आयका, ह्या ज्या देशांनी क्रिस्तांव न्हय आसलीं अल्पसंख्याक आसात तसल्या सुवातेनी तांचें स्वातंत्र्य आमी क्रिस्तांव पोसतांव. तशें जाल्ल्यान तशें जाल्ल्या देशांनी आमी अल्पसंख्याक आसाव. त्या देशांनी खंयसर दाखल्याक भारतांत आमी अल्पसंख्याक आसाव. त्या देशांनी आमकां सुटकेची भद्रती आसूं म्हूण विचारता. एका देवाची भुरगीं कशीं आमी सगळीं भाव आनी भयणी जावन आसा. धर्मा मदें एक समाधानाचें पैन साध्य आसा. देवान वस्तू पळोवचे वाटेतावन हाची सुरवात जाय. कित्याक देव ताच्या दोळ्यान तावन पळयना, देव ताच्या काळजांत तावन पळयता. आमच्या जराल मनशा कुळांत आसात त्या मोलांच्या नांवान आमी सहकार दिवयेत, बांदून हाडयेत आनी संवाद करयेत, बोक्षीयेत आनी वाडावळ जोडयेत. ती मोलां बोळात एक धार्मीक चिंतपा वरवीं मनशा जिविताचो अर्थ आपणावंक अवकाश करून दितात. हें दुस्मनकायेचे वा धर्मपेशाच्या आवाजा बदलाक वेगवेगळे ताळे उंचलें घन आनी सोबायेचो एकवट ताळो आसा करूंक साध्य करीत. आनी धार्मीक मुखेली आमी फकत मध्यवर्ती बरी न्हय, बघा खरी मध्यस्थ जावन समाधान बांदून हाडच्याक सहकार दितली खरी संवादाची मनशां जावन आपयलेली आसा. आमी उंच्यान सांबाळ धरची न्हय. आमी हर एकल्यान दुस्मनकाय वा एकवट दुस्पटांची दुस्मनकाय सांबाळ धरची न्हय. ती पालवोवचे वरवीं नव्यो वटी बांदच्या बदलाक संवादाचो नव्यो उक्त करचे वरवीं समाधानाचे शिल्पी जावंक आपोवणें आसा म्हणटा पापा साहेब. थोड्यो संगती म्हणी आमकां खंडीत जावन आनी समजल्यो. द्वेश करूंक न्हय, आनी एक वाटूंक न्हय, पूण दुसरी वाट आमकां सांगात वरची वाट धरूंक आमकां देवान आपयलां. तर भावानो आनी भयणीनो आखेर करता, भाव बंदा पळोवन आमी वाडोवया. दुभावाक सस्पेशनाक वाट वा अवकाश दिवचो नाका. एकामेकाचो मोग करूंक आमकां उपादेश मेळ्ळा, तो उपादेश पळया. तो उपादेश पळोवंक खंयचे कश्ट आसात ते चिंतून त्या कश्टाचे जैत व्हरूंक प्रयत्न करया. त्या अडखळी पयस करया. बोरीं क्रिस्तांवां जावया. क्षुल्लक कारणांक झगड्या नाका, चिल्लर संगतीक झगड्या नाका. आमी एका मोनाची, एका आत्म्याची, एका जाताची आमी तसलीं जावया. बोरीं क्रिस्तांवां, बोरीं शेजारां आनी बरे नागरीक जावया. कित्याक आमी सगळीं क्रिस्तांतय एक. आमी दुसरी वाट धरया आनी त्या वाटेर चलया. आनी ती वाट जेजून दाखयलेली वाट. Ku wa mundu, dakan soro.
abraço, sweetan kesumia, isang kantanya, hubit kerwagramsu, kani kadu, sumya ami, wiki sersi, semya, Suseni dunia tu kasumarbita. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें आमकां एक करचें बलिदान सर्पुर्दा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या नखे पवित्रच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्तें देनी आमी तुजे कडचें घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें समकान दिलां तें तुका भेटोवन तुका घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमच्या सोवें आसो. आमी काळजां वारुया. आमीन. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुतरा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो इतिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीसलो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरगोतोळ्या मुखार तुजे मयेचो प्रकाश फांगलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. बापा खरो तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमोरान सुसंग पयशा आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची.
तेच परीत जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक प्रकाराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata so good Vargatoya. सुम्याची तुझे मर आम्ही संप्रांता तुझे पुनर्जीवन आम्ही पुरवता तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणे उगडास करता. सोम्याची शांती आनी एकवट सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे कापूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे कापूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
आमकां सगळ्यांक एक करूंक आपणाचें बलिदान केल्लो सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती त्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली तूं आनी हांव सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणाच्या बोळान आमच्या जिवीत जेजूच्या जिविता सारखें कर म्हूण आमी मागताव. त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावी. दयकन बसात. आज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आमी आज नियाळटाव. आमी तुमी समेस्त जेजू क्रिस्त थंय एक आनी मागचो इरादो जावन आसा सर्व धर्माच्या लोकां खातीर. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान यासाक जावन आसात मानादीक बाप विल्फ्रेड रॉड्रिगस हांगासर आमच्या ह्या कॉवेंताचे वडील ते जावन आसले 3 वर्सां आदीं. बरो प्रसंग आनी आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या बाप विल्फ्रेड आनी सांगात सहा भेटून केल्या ह्या जागांक तुमकां दोगांकी देव बरें करूं आनी जेजू बळकाच्या आशिर्वादां तुमचे वर आमी मागता. देव बरें. आमच्या ह्या देव मंदिरांत येवन आमी मार्च म्हयन्यांत 2 इस्रायलाक हेच्याक पवित्र पैण आमी तयार करना आसा. जर तर कोणाकी इंट्रस्ट आसा मोन आसा इस्रायल इजिप्त आनी पॅलेस्टायन ह्या गांवांक हेच्याक तुमी आमच्या ऑफिसान मेळून सडीत विवर घेवचो. जर तर कोणाक कुमसाराक जावंक मोन आसा आमच्या स्टॉलाच्या फाटल्या कुशीन म्हज्या दाव्या कुशीन आसल्या स्टॉलाच्या त्या कुशीन आमचे ह्या जाग कुमसारीक बसल्यात. कोणाक कुमसार जावंक आसा थंय जावचें. म्हज्या दाव्या कुशीन हांवें एक स्टॉल दवरला. जर थंय कोणाकी आमच्या फेस्ताच्या तर्फेन कांय कुमोक दिवंक जाय तर आर्थीक सहाय्य दिवंक जाय तर तुमी आमच्या स्टॉलाक वचेन थंयसर आमचे व्हॉलंटियर्स आसतले. सांगातच ह्या वर्साचो बायबल डायरी आनी तशेंच नामान बाळू जेजू पत्री थंयसर आसा. तुमी घराच्या पयलें एक दिश्ट त्या कुशीन स्टॉलान घालची. ह्या आयचे हे मिसाचे बलिदान जाल्ल्या उपरांत आमी येवकर आमच्या म्हज्या उजव्या दाव्या कुशीन जेवणाचें साल थंय आसा. आयल्या सर्वांनी जेवण स्विकार करीचे म्हणून तुमच्या लागीं कालती विनंती. त्या देखून म्हज्या दाव्या कुशीन आसच्या त्या सालाक तुमी वेचे आनी जेवण स्विकार करचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विसणार आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमच्या वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. बाळका जेजूचें नोवेन. मनशाच्या बगे सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो येसावन जियेलो 70 गजांनी तो मनशां पावलो. पिल्या गुणकन दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. ज्ञानारान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या गजांनी तो पावता. तसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची त्या सावां आनी हांगा आयिल्लीं त्या सावां हें सकट जेजू बाळकाक आमी भेटोन देवया. सांगातास हेर धर्मी लोकां खातीर ह्या सगळ्या संवसार बराबर आमी सगळ्यांनी आमी सगळीं एक म्हणली ती दुसरी वाट धरन त्या दुसऱ्या वाटेन सोमकोन बऱ्या वाटेन एकवटाच्या वाटेन चलोवंक आमकां सहा बाळवे म्हणजे सांगाता जियेवचें बाग ते फावो जावं ते म्हूण मागया. नोव्हेंबराच्या पयल्या दिसा जायते जाणां विशेश गरजो मतीन दवरून आस्तावन हांव नोंद तशें नोवें धरता म्हूण तशें चिंतून भलायके खातीर जावंक पुरो बरी भलायकी मेळच्याक वा समस्या परिहार जावंक सैरीक मेळोवंक भायल्या गांवां वचूंक जावंक बरें काम मेळोवंक अशें जाय नमनेवार इरादे आनी त्या सावां आसतलीं सकट जेजू बाळका मुखार दवरया आनी प्रार्थुया. ये बगेवोन जेजू बाळका तुजी सर्पदी अजा भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो बेसांव उखलो आसता तुका पातेन उलो मारतल्या सक्तांक दयनायक
आनी तुज्या सवाने बर आमेन. आमच्या पासर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आनी देवाचो पोत मनीस चलो na mando pembrelesum di sangata sempre da todos de one instead of being for you changes ani wasopot munisalo na mando ko pembrelesum di sangata sempre da todos de one instead of being for you changes ani dawasopot munisalo na manmure ko pembrele simdi yang das trem ta to se de wan se de for jo kus changes mai ma pa ga ni buta ga ni boy to mya jesu barka am te besanga ane kam che magne mai ma bapa ga ni buta ga ni boy to mya jesu barka am che besanga ane kam che magne mai ma bapa kane putak ane pobetot miak ka amche saungal ane kamche magne jesu balka magne ye aja paja jesu balka amche jar ka janje ye ka guldichi dis gal mon tuje mukar sar podo na me mag thau tuje itle mutember le mobile cards amche magne swikar sondi ane itle atrega amche kor pam kan diundi काडम चले सर कस्ट आणि निराश कोण तुझे खुमो कानी बुजावणा कांदाड बापाने पोयरत मी सांगता आम्ही तुका सर्वच्या सदा सर्वता आमेन. का जेजू ते उपकार आमकां केल्यार तांचे पैकी हांगासर आमकां येवंक साध्य जात जाला आनी ह्या वर्सा हें नोव्यान कर्ण फेस्त गड्डडान आचरण करूंक ताची येवजण करूंक मांडावळ करूंक आमकां ताणें फावो केला. त्या विशेश देण्या खातीर उपकारा खातीर आनी आमच्या जिवितांत ताणें आमकां केल्ल्या खासगी उपकारा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. सबार उदार मनाच्या दानींनी फेस्ताच्या खर्चाक जेवणाच्या खर्चाक येता संगतीक दान दिलां आनी दिता आसात तांचे खातीर मागया आनी तांचे खातीर जेजू बाळकाक अर्गां दिवया. ये बहुदा तुझ्या कापुलती आम्ही वर्णितेले तू जावन आमचो देव रचणार आणि सांभाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबाच्या इमाचे मरेफात तुजे भक्त सगळ्यांनी तारून दी. सर कैस जावन तुजे बाळपणाक मान दिवन देत आनी सर झडून देत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तर रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तर रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. सोमेस्तांक बरो दीस हांव मागता.